केंद्रात भाजपा सरकार आयल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष प्रमोद सावंत सरकाराक तेको दितलो। भाजपा सरकार कोसळ्यार मोगोवपा काँग्रेसी बराबर वतलो। ताकाच लागून सुदीन ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान निखळायलो तरी मोगोन भाजपा सरकाराक दिल्लो तेको काडून घेवंक ना। हो दावो केला मोगोंतल्यान भायर सरिल्ल्या लवू मामलेदाराचो। मोगो हो खंयच्याच अर्थान दयानंद बांदोडकराचो पक्ष उरूंक ना, जाल्यार तो फॅमिली राज आशिल्ल्या ढवळीकार भावांचो पक्ष जाला। काँग्रेसीच्या सतत विरोधात आशिल्ल्या मोगोचो इतिहास तांणी पुसून उडयला अशेंय मामलेदार म्हणटा। मोगो आनी भाजपाची विचारसरणी एका सारकीच आसा, पूण आतां भाजपाचो बदलो घेवपा खातीरच मोगोन काँग्रेसीक तेको दिला। सद्याचे राजकीय परिस्थिती वेलो तांचो युक्तिवाद पळयात। प्रश्न पडटा हो आजुनी सपोर्ट कित्याक दवरला? एवढेन काँग्रेसीक सपोर्ट करता आनी गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट बीजेपीक आसा, आजुनी कित्याक सपोर्ट उरला हो प्रश्न पडटा आमकां। म्हाकाय पडटा खूब फाटी प्रश्न हो कित्याक दवरला आजुनी सपोर्ट काय म्हणून। मागीर एनालिसीस करतकीर आनी स्वभाव पळयतकीर ढवळीकाराचो अशें दिसता की फाल्यां जर सेंटराक बीजेपी जाली, हांगाचें सरकार बीजेपी स्थिर उरतलें हें सगल्यांक खबर आसा। आनी अशी जर परिस्थिती जाली जाल्यार लाचारी करून परत तें आशिल्लें तशें कितें तरी एक पोजिशन घेवपाचें इंटेंशन अशें आमकां दिसता। प्रियोळकारांनी न्हयकारिल्ल्या दीपक ढवळीकाराक मतदान करूं नाकात असोय उलो मामलेदारान शिरोडेच्या मतदारांक मारला। प्रियोळच्या लोकांक ताणें फटयला म्हणून तो आतां शिरोडेच्या लोकांक फटोवपाक गेला। म्हाजें शिरोडेच्या सगळ्या लोकांक आव्हान आसा, अशा फटींग मनशाक तुमी राजकारणान स्थान दिवंक जायना। हांव म्हणटा तेजेर एक मोठो दांडो पडला, तो दांडो पडला तो आजून ताका थोडो सुद्दां जीव येवंक जायना अशें हांव सगळ्या शिरोडेच्या लोकां कडेन मागतां। आमकां दिसता, सगळे कडेन दिसता की बीजेपी सरकार सेंटराक येतलें, बीजेपी सरकार हांगाय उरतलें आनी अशा वेळार सगळ्या लोकांनी बीजेपी बरोबर रावप हें म्हाका योग्य दिसता। तांच्या दोनूय लोकसभा उमेदवारांक तेको दिवपाच्या मोगोवपाच्या निर्णयाक काँग्रेसीन येवकार दिला। कुमारजुव्या काँग्रेसीच्या प्रचारात मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी वांटो घेतिल्लो अशें गिरीश म्हणटा। पयले सुवातेर मोगो पक्षान जो आपलो पाठिंबो आमकां जाहीर केला, त्या पाठिंब्या खातीर आमी तांकां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीच्या सेंट्रल कमिटीक धन्यवाद दिता। लोकांक दिसता तशें ताणें आपलो पार्टीचो स्टँड घेतला म्हणून तांचें अभिनंदनूय करता। कारण पॉलिटिकल पार्टी जो मेरेन अलायन जायना पब्लीक थिंकिंगा बरोबर, पब्लीक ओपिनियना बरोबर, तो मेरेन तांचें कनेक्ट जो आसा तो उरना। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी विराज कामत।